मगाच्या भाव भयणीनो एक इस्कॉलांत आमी हांव आसता प्रिंसिपाल जावन आसतना एक बुदवंत भुरगें आसलें मास्टराचें दू आनी आमी तांकां सेंड ऑफ दिताले. हांव वर्साच्या अखेरेक सेंड ऑफ दितना पुरो भुरग्यांनी संतोशान त्या दीस कलर वस्तूर घालून युनिफॉर्म आनी घालूंक नासले. संतोशांत येतेली आनी भारी तांच्या काळजांत संतोश आनी थोडी आनी आमी त्यो दुसऱ्या कॉलेजीक येता देखून थोडे फावटी रडटली. आनी तशें बऱ्या त्या दीस आमी तांकां बरें मागचें आशिल्लें, सकडी बरें मागचें आनी तांचो उपकार बोडचो आशिल्लो तशें. आनी त्या दीस सकडी फंक्शनांनी जावन हांव म्हज्या ऑफिसान बसल्या वेळार त्या सायडींत तांणी येवन बसयत त्या म्हणसर तांकां बसोवंक ना थंय पेरंट्सांक या टिचरां मात बसोवंक. त्या दीस तांकां आनी आमी म्हणटा हांव आसता तुमी आमची एक हांगाचे एक वांटो तुमी देखून तुमी स्टाफ आसल्या बरी हांगा तुमी म्हण आमी सांगता तांकां. देखून त्या दीस तांकां एक संतोश त्या जाग्यार बसोवंक थंय लांब एक असो एक अशें लांब बसोवंक फटिको आसा त्या फटिकोन तांणी बसचें भुरग्यांनी. तांकां भारी संतोश इतली वर्सां बसोवंक नासली, आज बसोवंक मेळटा न्ही. सकडी बसतात थोडी बसून मागीर उलोवन आनी परत उठोवन गेलीं. एकलें नव्या म्हणून भुरगें आनी ताची नव्या मेरी म्हणून तें आनी नव्या मेरी आनी उरलीं दोग जाणां मारिया भारती आनी दुपुर आशिल्लीं ती बसून 4 जाणां उलयतालीं. तेच आनी आपयलें हाडलें सगळे ते पार्काक गेले. आमी पार्काक या म्हणून ना पार्का येचें नाका. कित्याक पार्का येचें नाका? तें डाडा लायक करना म्हूण. तें एक मास्टराचें दू आशिल्लें, ताचे आवय बापूय दोगी टिचरां जावन आशिल्लीं. देखून मास्टराचें दू तें डाडा पसंद करिना नाका म्हणून. तर आमी तें चिंचो हिंसूंक या चिंचो आनी तें पेरां आनी आंबे आनी पडटात थंय चिंचो आनी आंबे बेणसां हिंसूंक या जांबळां हिंसूंक या म्हणून आपयल्यां तांणी. ना थोडे थंय गेल्यात थंय ना थंय आमी येना म्हणून ते ना कित्याक तें डाडा लायक करना म्हणून. मागीर ना तो बेजार करता. मागीर तूं आमी मात येवना तेगा म्हणून तो आमचो राजा तो बेजार करता. तो आमी येवना आमचो कडेन ग्रूप गेला आमी मात वचना. ना तूं पापाचें आयकताय आज हे दीस राजेश आयकय या म्हूण. ना कित्याक पापाचें आयकचें? कित्याक पापाचें आयकचें? म्हाका वस्तू दिवचें पप्पान, हांगा इस्काला घेवंक फीस दिल्लें पप्पान, म्हाका पोसता पप्पा, राजा म्हाका पोशिना म्हणालें तें. म्हाका भितर आयकता पुरो जनेलांतल्यान आयकता. तें कटन मात घालून भितर हांव आसा पुरो आयकता म्हाका पोसचें म्हज्या डाडान ताणें न्ही म्हणून. देखून तर आमी विनोलिनाक पळोवन या गी विनोलिनाक पळोवंक या गी हांव येता म्हणून. तें डाडा लायक करता वेळ लायक करता. विनोलीन म्हणलें भुरगें ताका एक कहलें ब्लड कॅन्सर जावन तें घरांत आशिल्लें. ताका उठोवंक आनी परत जायनासलें, ट्रिटमेंटार आशिल्लें. ताच्यान क्लासमेट आमी सांगलें ताका तूं येवच्या वर्सा परिक्षा दी तुका तांकां आनी म्हणून ताका सट जाल्लें. मागीर तें इल्ली पिडा उणें जावन येता आशिल्ली ताका पळोवंक तवळ आमी येतालो ताका पळोवंक मागणें करूंक. थंय या म्हणल्यार जायत म्हण तें पप्पा लायक करता तें पप्पा लायक करचें मात करचें म्हणून. मगाच्या न्हू आयच्या वांजेलांत मिसाच्या वांजेलांत जेजूय म्हणटा म्हज्या पप्पाचें मात आब्बा बापाचें मात हांवें आयकोनचें, ताचें मात आयकोनचें, हांवें ताका मात मेसवोचें. हांव कोणाक ताका मेसवयना हाका मेसवयना ताका मेसवयना हाका मेसवयना तिका मेसवयना ताका मेसवयना कोणाक मेसवयना. हांवें ताका धाडिल्ल्याक मात म्हज्या आब्बा बापाक मात म्हणटा तो. जुवांच्या वांजेलांत 8वा अध्याय 20 आनी 9 श्लोक. म्हाका मस्त तो मोगाचो श्लोक तो 8, 20 आनी 9. तो 20 आनी 9 जेजू सांगता हांव एकसुरो ना फकत हांव एकसुरो ना म्हज्या सांगाता बाप आसा म्हाका धाडलोलो म्हजो बाप आसा. कित्याक हांवें ताका मानचें मात केलां. तें कितें पसंद आसा तें मात ताका कितें मेसवाता तें मात हांव करूं नाका. संवसाराक मेसोवंक ताका मेसोवंक हाका मेसोवंक हांव कोणाच्या फाटल्यान पडोवना. हांव एकच फाटल्यान पडलां म्हज्या आब्बा बापाच्या. ताणें म्हाका धाडला, तो म्हाका राखता, तो म्हाका पोसता. म्हाका ताणें एकसुरपणान गेलो हांव एकसुरो ना. खंय गेल्यार देंवचार फोडयतना कोडकारांक गूण करतना थोंट्यांक पांय दितना कुड्ड्यांक दिश्ट दितना हांव एकसुरो ना, हांव एकलो ना. म्हजो बाप म्हज्या सांगाता आसा. म्हजो बाप हांवें ताका मात मेसवायचे बरी प्रयत्न केला. ताका मात हांव मेसवयता म्हणून. मगाच्या बाब भयणी तूं कोणाक मेसवयताय हांव कोणाक मेसवयतां आमी कोणाक मेसवयता. सगळींच्या बापाक मेसवयल्यार आमी सगळ्यांक मेसवयल्या बरी जाता. आमी कोणाकच ताका मेसोवंक हाका मेसोवंक ताका मेसोवंक हाका मेसोवंक वचून नजो वयत. थोडे फावटी मगाच्या बाब भयणी न्हू हांगा थोडे फावटी काजाराची व्हंकल चेडवां येतात हांगा काजार जावचे पयलें मागणें करूंक बेसां मागूंक बेन दिसता म्हणून. आनी थोडे फावटी येतात भुरगीं आनी त्या भुरग्यांक हांवें म्हणचें व्हंकलांक हांवें म्हणचें
तुमच्या न्हवऱ्यांक मेसवेजे म्हणा तुमी देवाक मेसवेल्यार तुमी देवाक मेसवेल्यार तुज्या न्हवऱ्याक मेसवेल्यार बरी, तुज्या सासूमांयक मेसवेल्यार बरी, तुज्या मांवांक, तुज्या देरांक, तुज्या नंडांक सगळ्यांक तुवें मेसवेल्यार बरी. देवाक मेसवेल्यार देवा दुखयल्यार तुज्या न्हवऱ्याक मेसवेलें, मांयक मेसवेलें, फुटी मारून आनी तांकां मेटयलें, थंय फुटी मारली, हांगाय फुटी मारली आनी देवा तांकां मेसवेलें, हांकां मेसवेलें. देवा दुखयलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं तूं सगळ्यांक दुखयल्या बरी. देखून देवाक तुवें मेसवेल्यार सगळ्यांक मेसवेल्यार बरी. देखून आसतावन न्हवऱ्याक मेसवेजे, मांयक मेसवेजे प्रयत्न करनाका. देवाक मेसवेताना तूं सगळ्यांक मेसवेताय. देखून तूं देवाक मेसवून पळय म्हणून जेजू म्हणटा आज हांव कोणाक मेसवूंक येवना, हांव बापाक मात मेसवूंक आयिल्लो, ताका मेसवता तें मात हांव करता. कितें हांव चिंता म्हाका कोणें काल कर म्हळ्यार सांग म्हळ्यार तें देवाक मेसवता गे, म्हज्या बापाक मेसवता गे म्हणून, पप्पाक मेसवता गे, आणाक मेसवता गे म्हणून पळयता. ताका मेसवता जाल्यार मात हांव करता म्हणटा. मागीर म्हाका आमच्या मदें आहा तूं देव मस्त जावन मादर तेरेसा देवा मेसवोवचें मात, पदां पलिनारी देवा मेसवचो मात, आमी देवा मेसवचें मात करचें. फादर रेमिजेसूं करपा थियोफिलास देवा मेसवचें मात, देवा मेसवचें. आमच्या आवय बापूय देवाक मेसवची, ताका देवा मेसवचें मात करतलीं. आमी कोण मेसवेता आमच्या गांवांत ती मस्तू देवा मेसवची, देवाक मात मेसवेतात. देवा मेसवचें मात, देवाक मेसवचें मात प्रयत्न करतात, दुसरें कोण ना. देखून ती सगळ्यांक मेसवाल्ल्या बरी, सगळ्यांक मेसवयतात ती. दुसरें मगच्यानो सांपावल सांगून रडता, काले रडटा तो म्हणटा आमचे मदें थोडे आसात ते देवाक बिलकूल मेसवेनात. बरें तेरांक मेसवोंक गेल्या, ताका मेसवयता, ताका मेसवयता, ताका मेसवयता, हाका मेसवयतात म्हूण तो सांगता आनी रडता. पळया तो खाली करता सांगता म्हूण पळया एक घडी बर वाचून पळया. गलेतेगरां बरयल्या पत्रांत 1 अध्याय 10 श्लोक 110 1 अध्याय 10 श्लोक. तर आतां कोणाक हांव मेसवोंक पळयता सो तुमकां दिसता? मनशांक गी देवाक. हांव कितें मनशांची शाबासकाय जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? आणखी हांव मनशाक मांडवोंक सोदतांत जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवाक न्ही. हाळे मनशां मांडवोन ताका हाका मांडवोंक जर तर हांव ताका हाका मांडवोंक सोदतां जर जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवाक जावं लायक न्ही. हांव न्ही जावन क्रिस्ताचो सेवाक जावन मेसवोन लायक न्ही म्हूण सांगता तो. देखून आमी मोगाच्या भाव भयणीनो कोणा मेसवोंक पळयता आमी आमच्या मदें थोडे आसात तांकां मांडवोन मेसवोवचें. ताका म्हणजे ओ ताका एक ताका एक ताका एक हाका एक तांकां मेसवोवचें बरें करचें. आमी कोणाक मनशां मेसवोंक प्रयत्न करूं जो देवाक मेसवयल्यार सगळ्यांक मेसवयल्यार बरी जाता. मोगाच्यानो रोमाकारां बरयल्या पळय पत्रांत 15 अध्याय 1 आनी 2 आनी 3 श्लोक केल्यार मोगाच्यानो आमच्या मदें थोडे आसात ते देवाकय मेसवयनात, येरांकय मेसवयनात. ते कोणा मेसवयतात? आपणाचें बरेंपण पळयतात म्हणटा सांपावल. जेजून आपणाचें बरेंपण पळोवन आमच्या मदें थोडे आसात आपणाकत म्हजें खंय मिटींग आसल्यार हांवें सांगिल्लें जायचें थंय जायचें. आनी खंय एक वेपार आनी खंय एकलो वेपार आनी खंय एक विकचें खाण घेवचें विकचें दवरलां जाल्यार आपणाचो फायदो कितें मेळटा गे म्हणून. आनी एकली म्हाका येतालें म्हाका काल्यान ताचो फायदो आसा गे म्हणून. म्हजें मात पळोवचें 10 जाणांचें ना. एक सैरीक केली जाल्यार म्हाका कितलें मेळटा म्हजो फायदो कितें गे म्हणून. एक वय मोगाच्यान अशें आमी आमचें फायदो हर एक जाग्यान आमचो फायदो उठयल्यार आमचो फायदो मात पळयला देव मेसवता गे ताचो बरेंपणा गे. दुबळ्यांनी खंय जावन दिवचें. कितलींशीं जाणां आसात तांचे जागे तांच्या नांवार जायनात कित्याक पयशे जातात, कठीण पयशे जातात. हांगा रडटात जागे तांचे नांव तांचेच जागे काल रेकॉर्डान सोडून जावन सर्वे नंबरान सोडून करून घुसपट गोंदळ करून ते सोमां करचें जाल्यार इतले दी म्हणून तांचो फायदो पळयतात. पळय गे मोगाच्यान कले कश्ट जातात वय पिडेस्त जातात. वखदाक गेल्यार तांचें बिल इतलें तांकां वखद मेळना म्हळ्यार ते संस्थे तांचे फायदे पळयतात. देखून मोगाच्यान कितल्या जाणां भुरग्यांक इस्कॉलान दवरलां, इस्कॉलान फीस चड बांदूंक जायना. ती संस्थे तांचे फायदो पळयतात, दुबळ्यांची परिस्थिती पळयनात. देखून देवाक मेसवोंक पळयचें आमी देवाक मेसवोंक पळयचें. देखून मोगाच्या आमचो फायदो मात पळयतांगी म्हूण आमी पळया आमचो फायदो पळयतांगी ह्या येरांचें बरेंपण आमी पळयता. देखून जेजू म्हणटा हांव आब्बा बापाक मेसवोंक ह्या संवसाराक आयिल्लो ताका मासवेता. देखून हांव एकसुरोना. आज कोरोना वायरस आतां हांव जायत्यांक एकसुरपण भोगता. मस्तू जाणां एकसुरपण भोगता. भितर आसा बस जायना कित्याक म्हळ्यार तांणी सोशल सेपरेशन केलां. सोशल डिस्टन्सींग म्हण सोशल डिस्टन्स म्हळ्यार आमी आनी एकल्या मेळोंक ना. तीन तांच्या घरा भितर आमी हांचे उलोवंक ना, हात मेळोंक ना आनी कांय ना. सोशल डिस्टन्सींग
तशें देखून हेंग केल्ल्या वरवीं जायत्या जाणां हेरांक मेळोंक ना आमकां एकसूरपण भोगता म्हूण पूण मोगाच्यान आमी देवाची खुशी करया देवाक मेसवया आमी देवाक मेसोवनची जिणी जियेया देवाक मेळटलें आमकां बिलकूल एकसूरपण बगना जेजू म्हणटा हांव एकसूर ना हांव एकसूरपण बगना कित्याक म्हाका धाडलोलो म्हजे सांगात आसा म्हूण प्रेज द लॉर्ड देखून आमी काजाराच्या माटवान जावं दी सेरिकेचे जावं दी मरणाचे मिसां वचून देवाक मेसोवनचें करया आनी हेरांक कुमोग करून प्रत्येक जावन हांव ह्या कोवीड-19 वरवीं मस्तू जाणांक कश्ट आयल्यात मस्तू जाणांक कश्ट आनी मस्तू जाणांक खरंदाय जाल्या आनी ह्या वखदां आमी कितें करया काल त्या दुबळ्या मनशांक मार्गार आसात खंय तांकां खंय शॉपां उक्ती नात मागोवंक खंय हेच्या बरी नात आनी पोठान आसतना आसलो आमचो एकलो भाऊ ताका ल्हानशी बेकरी आहा आनी ताणें त्या बेकरींत उंडे केल्यात आनी केळीं खणयल्यांत आनी उदक खणयलां सकाळीं बडें 7 वरांचेर नेहरू मैदानाच्या लागीं आसच्या मिलारी गरजे तें आसच्या आनी खंय आसच्या सगळ्यो दुबळ्यांक तो एक वदो तो बाण्ण ताणें ताच्याच बेकरींत केल्यात ते आनी ते बाण्ण आनी ते ब्लेस करूंक आमचें तें हाडलें आनी आमकां इल्लेशें दिलें आनी हांवें ते आशिर्वाद घालून केलो त्या दुबळ्यांचो खाया म्हूण म्हाका मस्तू देवाचें बेसांव पडलो म्हणून म्हाका बगलें आनी काल ब्रेकफास्टाक हांवें एक पात्राबाणेक तो उंडो खणयलो आनी एक केळें ताणें आमकां दिलें आनी एक बोट उदक दिलें ताणें आमकां म्हाका अमृत केल्ल्या बरें जालें हेरांचें बरेंपण ताणें पळयलें आनी ताचें बरेंपण न्ही ताणें उंडे कर ताच्याच बेकरीन कर उंडे कर बरें आहा व्हडले उंडे एक पोट भरता एक व्हडलो बान्न व्हडलो बान्न तो अशें धाकटो बान्न मोव न्ही घट्ट बान्न येदो व्हडलो बान्न आनी व्हडलें केळें ताणें दिलें मागीर एक बोटलो ल्हान बोट उदक दिलें ताणें सगळ्यांक दिवन आयलो हांवें सांगलें तुवें देवाक इतलें मानवनच्या बरी केलें गॅस तुवें देवा मेसोवनच्या बरी देव मानवता तूं जावन आसाय तुका जाल्यार हांवें म्हणयत अत्मीक मनीस म्हूण अत्मीक मनशाचें एक लक्षण अत्मीक जिवीत म्हणटा आमी आमचे भितर जिवीत आसा जाल्यार अत्मीक स्पिरिच्युअल लायफ म्हणटा अत्मीक जिवीत आसा जाल्यार तें अत्मीक जिवीत म्हूण कळचें कशें म्हूण सांगल्यार मोगाच्यान अत्मीक जिवीत कळचें कशें म्हळ्यार तें पयलें काल म्हळ्यार हेरांच्या कश्टांत आशिल्ल्यांक तांकां सोंसूंक जायना हेर कश्ट आसल्यार तांकां तें म्हण करचें तांच्या आतां तांचे प्रमाणें खालें म्हण करून तांकां आशा ह्या मनशान पळय तो अत्मीक मनीस तो कॅरिझमॅटिकांत आहा बेकरी जावन चलयत हांगात पळया मोगाच्यान ताचें काळीज सकाळीं उठोवन काली दिलां आळ्या आजी दिलां म्हण दिसता आनी फाल्यां दिता व्हरून त्या दुबळ्यांक काही येना फादो बसोना तांकां हाडूंक जायना कांय ना मार्गाचेर व्हडली साल नेहरू मैदानाला व्हडल्यो लायन बसोन लायली सगळ्यांक दिलें फादर म्हूण ते एक जण ताच्या बेकरीन काम करच्या दोगांय चेरक्यांक हाणयलां तोय हाणयला आनी ताच्या कारार भरून मारुती व्हॅनार भरून भरलां आनी तो व्हरून दिवन आयलो सायबा जेजू सर्गींचे राजात हांया अत्मीक मनीस आहात म्हूण कळ्ळें व्हडल्यो मागण्यो करतल्यांक व्हडल्यो ताळ्यान म्हणटा हालेलुया म्हणटल्यांक आमी अत्मीक म्हणत येता थळ्यांक अत्मीक मनीस म्हूण खंय हांगा सांगिल्लें ना पूण हेरांक कुमोग केल्लें ते अत्मीक मनशाचो गुर्तू म्हणून देवाचे उतार सांगता देखून ताणें व्हडलो तो अत्मीक मनीस म्हूण दाखयलो ताका गुर्तू ना ते अत्मीक मनीसांनी घालें म्हणून तो अत्मीक मनीस जेजूचे अत्मीक मनीस म्हळ्यार देवाचो मोग बगुल्लो देवाच्या मोगान जियोवचो देवाचो मोग स्विकार केल्लो तें अत्मीक जिवीत हय देखून आमी मोगाच्या बाब भयणीनो ते आमी आज प्रत्येक जावन जेजूची देवा बापाची बापाक मेसोवंक प्रयत्न करया आमेन.